आयज तुमचे इंडक्शन असले तेका कितें जालें मातशें सांगा पळय। नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदान जे आंदोलन केल्ले सेंट झेवियर कॉलेजीन जेचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आले त्यांचे इंडक्शन जावंक नासले आणि भुरग्यांका त्यांचो आवाज मेळना नासलो। आयज इंडक्शन सेरेमनी सेंट झेवियर कॉलेजीन जाल्ली आसा आणि भुरग्यांका त्यांचो आयज काउन्सिल मेळालो आसा। हे सुद्धा दाखवून दिता की छात्र शक्तीचे जे आंदोलन असता आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदान जे आंदोलन कॉलेजीन केल्ले हेका सगळ्यांनी मान्य केला आणि ह्याच आंदोलनाचेर आयज इंडक्शन सेरेमनी जाल्ली आहा। स्टुडंट पावराच्या फुडे कॉलेजीकूय मानचे पडले की आमची डिमांड सारखी आली आणि आयज कॉलेजीन इंडक्शन सेरेमनी ही ठरयली आणि आयज सक्सेसफुल इंडक्शन सेरेमनी जाली। हांव हेय सांगूंक सोदता की फुल कॉलेजीचो काउन्सिल जो आसलो हो इंडक्शन सेरेमनीक आयज पावलोलो। म्हणजे आमी जशें म्हणटाले की एबीवीपीचे जे प्रोटेस्ट आसले तांकां सपोर्टेड नासले, लोक सपोर्ट करिनासले, मात आयज आमी जेन्ना इंडक्शन सेरेमनी पळयली ह्या लोकांका खबर आसले की ही जी सेरेमनी जाल्ली ती एबीवीपीच्या आंदोलना मागीरूच सेरेमनी ही जाल्लेली आसा आणि ती सेरेमनी आयज जाली आणि त्याच्या जॉईंट सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी आणि जनरल सेक्रेटरी हे तिगूय ऑफिस बेरर्स आसले। म्हणजे तांकां सुद्धा खंय ना खंय कळ्ळें की ही जी यांच्यानी आंदोलन केल्ले हे भुरग्यांच्या फेवरान आसले म्हणून पूर्ण कॉलेजाचो जो काउन्सिल आसलो क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि कल्चरल सेक्रेटरी, जॉईंट सेक्रेटरी आणि हांव जनरल सेक्रेटरी या सगळ्यांका कळ्ळें की एबीवीपीचे जे आंदोलन त्या भुरग्यांच्या फेवरान असले आणि आयज भुरग्यांच्या फेवरान जे आंदोलन जाल्ले असले एबीवीपीचे ते आयज सक्सेसफुल जाला। पूर्ण काउन्सिल येयलेलो, प्रिन्सिपल मॅडम सुद्धा असली, एडमिन सुद्धा असलो आणि हे खूप बऱ्या तरेन आयज इंडक्शन सेरेमनी ही आयज कंप्लीट जालेली आसा। आमची जी मागणी असली कॉलेजी कडेन की इंडक्शन सेरेमनी बेगीतल्या बेगीन जावपाक जाय आणि भुरग्यांका त्यांचो आवाज दिवंक जाय। भुरग्यांचो आवाज जो इलेक्टेड आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां म्हणजे सक्सेसफुली काम करपाक दिवंक जाय। हे आयज सक्सेसफुल जालेले आसा आणि एबीवीपीचे आंदोलन जे हे पूर्ण सक्सेसफुल जालेले आसा।